15 वर्सां उपरांत बंद कुडींतल्यान भायर सरून प्रोवेदोरियाचो आदार मेळिल्ल्या सुनीता वेर्लेकाराच्या भलायकेंत सुधारणा जायत आसा। 11 जुलयाक बंद कुडींतल्यान भायर सरिल्ली सुनीता कांयच उलयनाशिल्ली। आतां ती उलोवंक लागल्या, लोकां मदीं मिसळूंक लागल्या। खासा रिपोर्ट। कानोळेच्या सुनीताक तिच्याच भावांनी एका कुडींत फाटली 15 ते 16 वर्सां बंद करून दवरिल्ली। कांय स्वयंसेवी संस्थांनी बोवाळ घातल्या उपरांत ही गजाल भायर सरिल्ली। सुनीता ते बंद कुडींतल्यान भायर सरली आनी 4 लोकां मदीं पावली। प्रोवेदोरियान तिचो सांबाळ केलो, तिका वखदां केली। आतां तिची भलायकी सुदारल्या, मनस्थितीक फरक पडला। लोकां वांगडा मातशें जायना, पूण उलोवंक लागली। एकदम ते आमी जर सांगले ताका कितें सारकोच जर इन्वॉल्वमेंट लोकां इनमेट्सा बरोबर रावता तशें शक्य ना ताका, कारण कित्याक 15 वर्साच्या ह्या प्रदीर्घ काळान ते थंय भितर आसले आनी एकदम शिफ्ट झप्प करून जावप शक्य ना। आतां स्लोली तेजें कितें जाता तें आपली तकली वापरूंक लागला। पयलीं कितें करताले ते आदीं कितें सांगलें न्ही तें गुपचूप आपले सगळे एक्टिविटीज ते सांगता तितले करताले। आतां ते थोडे कितें सांगता ना अशें तशें आपल्याक जाय तशेंच थोड्योश्यो गोश्टी करूंक सोदता। हेचो अर्थ कितें जाला ते थोडेशें आपले आतां सोशलायज जाता, ते सांगता तशें करतले अशें ना, ते आपली म्हणून तकली वापरता। आतां थोडीशी ताका जाण येयल्ली आसा, आतां आपूण कितें तरी करूंक सोदूं जाय, कितें करपाक जाय असो थोडोसो तेजो विशय जाल्लो आसा। म्हाका जाल्यार दिसता की म्हाका जे आमचे सर्वंट्स अथवा आमचो जो स्टिवर्ड आहा तेजे कडच्यान जेन्ना हांव विचारता तेन्ना तेजे वयल्यान कळटा की ते येणाऱ्या काळात येणाऱ्या वेळात बरी तेज्यात इम्प्रुवमेंट जातली, वागण्यात इम्प्रुवमेंट जातले। बऱ्योचश्यो गोश्टी म्हणजे सादारणशे ताका टेबल मॅनर्स हे त्या वेळार कितें करता जाल्ले कळटा कशें ते जॉब आतां थोडोसो तेजो तो जो हें आसा वागण्यांतलो तो तसो मातसोसो आसा, पण आतां आमचे कडच्यान ताका ग्रॅज्युअली ते सांगले गेले वता कशें टेबल मॅनर्स अथवा कोणाक भायर कोणा कडेन उलयता आसतना कशें उलोवप अशें मेळत तशें उलयना, पण सादारणशे तेजी उलोवपाची एक पर्टिक्युलर स्टायल आसा। खूप वर्सां बंद खोलयेन उरिल्ल्यान आनी चलूंक भोवंक नाशिल्ल्यान सुनीता खूपच दुर्बळ जाल्ली। प्रोवेदोरियान आयर्न कॅल्शियमा सारख्यो वखदां तिका दितात। नर्स रश्मी सांगता ते प्रमाण तिचे भितर सामान्य मनशावरी शक्ती येवंक ना। मानसीक नदरेन ती अजुनूय स्थिर ना। मेडिसिन म्हणजे ताका कांय दिवं ना, जशें टॉनिक कशें दिलां, बिप्लेक्स आयर्न आनी कॅल्शियम तेच दिल्या आनी कांय ना। आणि अदरवाइज ते नॉर्मल जेवण बिवण दिलं सगळे जेवतं ते सगळे। बट फिजिकली सी इज ओके ओके ना, ते तसे सायकीक प्रॉब्लेम आसतले ताका। ओके कित्याक द वे शी बिहेव्स तशें कळटा ताजें। बट फिजिकली सी इज ओके फिजिकली, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट सायकोलॉजिकली। फिजिकली मीन्स ताका तितली फास्ट चलपा बी जायना, मुवमेंट बी तशें कमी आसता, जे इवन ताजे हात बी तशे तितले हँडल करूं जायना, हेवी वेट बी कांय उबारना ते जायना ताज्यान। इवन उदक सुद्दां पितना तशें कप सुद्दां ताका तितले हँडल करूं जायना। सर्वण करिश्मा कुट्टीकार सांगता तिचो स्वभाव स्थिर ना। टीव्ही पळयता पण अशें उठता बसता सांगचें पडटा बस म्हणून परत टीव्हीचेर पळयना ते, टीव्ही अशें बेश्टे सकयल पळयता, वयर पळयता। पयलीं बसताले तेचे येताले पळय तेन्ना सारके पळयता। क्रीम लायना, पयलीं लावन घेतली 8 दीस आनी आतां लावन घेयना, आपल्या आंगाक हातूच लावनाकात म्हणटा। ना ते तशेंच म्हणटा, तेका दागांक लागून ती ना दाग आपल्याचे तहेच ते म्हणटा, लावन घेयना। सुनीताची ट्रीटमेंट चालू आसा। येता त्या काळान तिची शारिरीक आणि मानसिक स्थिती सुधारूंक शकता। फ्युचर म्हणल्यार कशें आहा, येणारो काळूच सांगतलो। आज पर्यंत तरी दिसता तें सारकें जातलेशें, पण दोतोरा कडेन ताका आतां फुडें आमी व्हरतले, म्हणजे डिपार्टमेंटान सायकॅट्री डिपार्टमेंटान परत व्हरपाचें आहा ताका कन्सल्टेशनाक। तेन्ना थंय थेरापिस्ट जो आहा तो कितें सांगता ते ताका कशें कितें वागणें हेचे वयल्यान ठरतलें। पण एज ऑफ नाव दिसता की तेजे वागण्यात सुदारणा आसा, सोशल जातलेशें दिसता अशी आशा आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि विजय चेतन गवस। WRD खात्यातल्या अधिकाऱ्यांनी आपल्यो ट्रान्सफरी आडावपा खातीर राजकीय वशिले लावप बंद करचे म्हण मंत्री विनोद पालयेकाराचें म्हणणें।
10-15 वर्सां एकाच सुवातेर खुर्चेक चिकटून बशिल्ल्या इंजिनियरांच्यो बदल्यो गरजेच्यो, मात ते आडावपा खातीर राजकीय वशले लावचे न्ही म्हण पालयेकारान शिटकावणी दिल्या. कांय इंजिनियर्स हे राजकीय दबाव घेवन येतात आनी वशिलो हाडून आपल्यो ट्रान्सफरी जाय त्या जाग्यार करपाचो प्रयत्न करतात. म्हजो सल्लो आसा अशा इंजिनियर्सांक की परत जर अशे वशिले राजकीय दबावा खाला हाडले गेले जाल्यार अत्यंत कडक कारवाई जातली आनी त्या कारवाईक तांकां सामोरे वयचे पडटले. आपल्या खात्याचे काम पारदर्शक आणि बरे जावपा खातीर ह्यो बदले गरजेचे म्हूण पालयेकार उलयला. प्रत्येक खात्यान अशी माझे वैयक्तीक मत आसा, जर प्रशासन सुदारतले जाल्यार अशी पारदर्शकता कामान आसप हे एकदम गरजेचें आसता. पण प्रत्येक खात्यान माझ्या सहयोगी मंत्र्यांक सुद्दां माझी कळकळीची विनंती आसा. हांवें तांकां सांगप बरोबर दिसना की हांव नवीन आसा, ते सगळे म्हज्या पेक्षा वरिश्ठ आसात. पण म्हाका अशें दिसता, म्हाजें वैयक्तीक मत आसा की एकाच जाग्यार 3 वर्सां 4 वर्सां उरले उपरांत तेजी बदली करप हें एकदम गरजेचें आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. मडगांवां माडेलांत गार्बेज उडोवपाक आयिल्ल्या रिक्षेक लोकांनी आडावन धरली. माडेल कपेला मुखार गार्बेज उडयता म्हूण लोकांचो बोवाळ जाल्लो. म्युनिसिपालिटी मात कानार हात दवरून थंय मातीच उडयतात म्हूण सांगता. मंत्र्यांनी हातूंत लक्ष घालचें म्हूण लोकांची मागणी. 2 दिसां पयलीं माडेल कपेला मुखार कोयर उडयता म्हूण लोकांनी बोवाळ घातिल्लो. थळाव्या नगरसेवकान थंयसर मातीत उडयतले म्हूण स्पश्ट केल्ले. पूण शेनवारा सकाळी एक रिक्षा गार्बेज उडोवन वयता म्हूण कळटकीच लोकांनी धांव घेवन ती रिक्षा आडोवन धरली. Request, if you do a thorough job, no, you don't bring the waste and you dump it from the source or dump here, and giving the people talks that no, this is a must for landfilling. ते सांगताले, त्यांचो काउन्सिलर सांगतालो हे हूंय कोण रातचे हाडून उडयता. रातचे कोण उडयना हे म्युनिसिपालिटीच्यो गाडयो दिसाच्यो हाडून उडयता. ही सिटी मरे आमची आतां हिंगा येसलो वास येता, हे कितें करूंक सोदता हो सोंसडो. ओशा कॉम्प्लेक्स आहा, कदमा बस स्टँड आहा, मेन सिटी आमची मारगांवची ओके ओल्ड मार्केटान. हांव म्हणटा हें कितें आतां आमच्या मिनिस्टरान हेंचेर मातशें तरी कितें एक्शन घेवचें. कितें की आतां सिटीन गार्बेज हाडून उडोवंक जाय. हिंगा कांय फिलींग ना, कांय ना. कितें ही गार्बेजी दोंगोर हिंगा करपाचो हें आतां तो घेवन येयला. हे कोण हे कितें भाशेन करपाचें आमच्या मिनिस्टर हय हे स्टॉप कोराय न्हू घालपाचें. कितें फिलींग कोताय जाल्यार आण घायलें बाबा तेच पोंदा घायलें माती घायलें एक दुसरें गार्बेज हाडून घालपाक जायना की लोकांक त्रास जाता. चड घरां आहा, शॉपां आहा, लोकांचे रस्त्याचे हायवे हे अशे पासून जावपाक जायना. हे सरकारान एक्शन घेवपाची. आमच्या सीएम आहा तो सीएम बाबान हेजेर एक्शन घेवपाची. म्युनिसिपालिटीचो मनीस म्हणटा फिलींग करपाक माती उडोवपाक परमिशन घेतला. गार्बेज आमी घालना, माती घालपाक फिलींग ऑलरेडी फिलींग परमिशन घेतले आतां. परमिशन आसा पण तुमी ते म्हणजे लोक ते सुपरवायझर म्हाका दिसता तेंगेले हे जाल्ले पण आतां स्टॉप जाल्ले. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेवया एक ब्रेक.